बाय वीरेंद्रराव फाटी 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 राव रे अरे फाटी यार माशे यस सर फोंडा बायपोल निवडणुकेक भारतीय जनता पार्टी आणि MGP म्हणजे NDA अलायन्स भारतीय जनता पार्टी आणि MGPचो संयुक्त कॅन्डिडेट म्हणून आम्ही रितेश रवी नाईक हाजें नॉमिनेशन आम्ही आत्ताच फायल केलां. म्हज्या बरोबर आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष बाब दामू नायक आशिल्ले, MGPचे लिडर बाब सुनील ढवळीकर, आमचो आमदार बाब गोविंद गावडे, ताच्याच बरोबर बाकी दिगंबर सुभाष सगळे जण वयर आसात. आमचो वीरेंद्र ढवळीकर, अपूर्व दळवी आणि भारतीय जनता पार्टीचे तमाम कार्यकर्ते आज हांगासर हजर आसा. आमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा की भारतीय जनता पार्टीचे सरकार गोंयभर कशा पद्दतीत काम करता तें आणि स्वर्गेस्त रविबाब नाईक हांच्या 4.5 वर्साच्या टेन्युअरात तांच्यांनी फोंड्यांत केल्लो विकास आणि कंटिन्युअसली तांचें आसलेलें विजन हे मुखार व्हरपा खातीर परत एकदां भारतीय लोकांनी फोंडेच्या लोकांनी भारतीय जनता पार्टीक आशिर्वाद दिवचो. आमकां आशा आसा की ज्या पद्दतीचो गोंयचो विकास जाता त्याच धर्तीचेर आमी परत एकदां हे फोंडेचोय विकास कंप्लीट करतले. सगळ्या फाटल्या एक म्हयन्याभराच्या भितर हांव पुराय ह्या मतदारसंघातल्या वेगवेगळ्या लोकांच्यो गाठी भेटी घेतल्यो, वेगवेगळ्या विकास कामांचो शुभारंभ केलो, वेगवेगळ्या विकास कामांचो फावंडेशन स्टोन. हांव आनी म्हज्या बरोबर बाकीचे सगळे आमचे मंत्री हे कंटिन्युअसली फोंडेचेर लक्ष दवरून आसात आनी म्हाका खात्री आसा की जे विजन बाब रवी नाईक हांच्यांनी पळयल्लें तें विजन पुराय करपा खातीर भारतीय जनता पार्टी ह्या फुडल्या 6 म्हयन्याच्या कार्यकाळात तें पुराय करतलें. म्हणून हांव सगळ्या फोंड्याकारां कडेन मागता की तांच्यांनी परत एकदां रवी नाईक बाब हांकां श्रद्धांजली दिवपा खातीर तांच्यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या कमळाक मतदान करचें आणि सगळ्यांनी निवडून दिवचें. तें दितलें हाचो म्हाका विश्वास आसा. फोंड्यांतली आमची भारतीय जनता पार्टी एक संघ जावन आमी सगळे जाण मेळोन काम करता. आज जे मोठ्या प्रमाणात अपूर्व आणि ताच्या बरोबर आसलेले आमचे सगळे कार्यकर्ते आयजूय हांगासर नॉमिनेशन भरपा खातीर आसा. बाब सुनील ढवळीकर आणि तांचे आसलेले असंख्य फोंड्यांतले MGPचे कार्यकर्ते हे आज आमच्या बरोबर आसा. तांच्यांनी आपल्या वेगळ्या पद्दतीन MGPच्यो मिटिंग्स फोंड्यांत लायन अप केल्या. त्या खातीर आमकां विश्वास आसा की परत एकदां फोंड्यांत कमळ फुलतलें. ह्या विश्वासात आज हांव सांगू शकता 9 तारखेक मोठ्या प्रमाणात मतदानाक भायर सरचें आणि 4 तारखेक कमळ फुलोया इतकेंच सांगतानी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें. आम्ही बहुमतात जिंकतले. हा त्या मार्जिनाचेर आत्ता वतना पण आम्ही बहुमतात जिंकतले. अनेक विषमता जे नाराज झाले ते तुम्ही येऊन जेवण ताका सगळे कोण नाराज नाही. अपूर्व बापा हांगा मरे सगळे नाराज बिराज कोण ना. आता सगळे भारतीय जनता पार्टी बरोबर असतात. ह्या फावटी आम्ही मेजर लीड घेऊन जिंकतले.